कोट्यांनी रुपया खर्च करून दुरुस्ती केल्ल्या कला अकादमीच्या कामाच्या चौकशे खातीर फुडल्या 1 ते 2 सप्तकांत समिती नेमतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कला राखण मांडाच्या वांगड्यांक दिलें। तशेंच 1 रुपया दिवचे बगर त्याच कॉन्ट्रॅक्टदारा कडल्यान कला अकादमीचें काम करून घेतलें अशें मुख्यमंत्र्यान मांडाच्या वांगड्यांक सांगलें। कला अकादमीच्या मुद्द्याचेर सोमारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कला राखण मांडाच्या वांगड्यांकडेन मंत्रालयात चर्चा केली। कला अकादमीच्या कामाची चौकशी करपा खातीर फुडल्या 1 ते 2 सप्तकांत समिती नेमपाचें आश्वासनूय मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचे कला राखण मांडाचे वांगडी देविदास आमोणकरान सांगलें। जो मेरेन कला अकादमीच्या दुरुस्तेचो चौकशी अहवाल तशेंच गरजेच्या सुविधांची पूर्तता जायना तो मेरेन कला अकादमी पुराय क्षमतेन उक्ती करचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। मंत्री गोविंद गावडेन हालींच कला अकादमी उक्ती करपा विशीं उलोवप केल्ले तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा जाल्ले हे म्हत्वाचे बसकेर मंत्री गोविंद गावडे गैरहजर राविल्ले। सेव्ह ओल्ड गोवा कृती समितीच्या वांगड्यांनी पोरण्या गोंयच्या ऐतिहासीक वारसो थळा लागीं येवपा आशिल्ल्या प्रकल्पा विशीं सोमारा मंत्रालयात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची भेट घेतली। पोरण्या गोंयच्या ऐतिहासीक वारसो थळा लागीं येवपा आशिल्ल्या 12 मोठ्या प्रकल्पांक सेव्ह ओल्ड गोवा कृती समितीचो खर विरोध आसा। ह्या प्रकल्पा आड तांणी सह्यांची मोहीम राबयल्ली। सोमारा तांणी ह्या 4,500 सह्यांचें निवेदन मुखेलमंत्र्याक दिलें। 4 फार्म हाऊस, दरेकी 10 रूम, फ्लोटिंग जेटी आणि प्रस्तावित सागरमाला जेटी, बेकायदेशीर बंगलो आणि हेर बांदकाम, सेंट फ्रांसीस झेवियर कपेला आड जोडपी रस्तो, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर, कोयर प्रक्रिया प्रकल्प, चॉकलेट एक्झिबिशन सेंटर, 21 घोस्ट घर नंबर, IBB लेटराइट रिसॉर्ट तशेंच 65/3 सर्वे नंबरांतले जमीन रुपांतर हांकां विरोध केलो। विठ्ठलापूर सांखळे 11 वर्सां पिरायेचो समीर अली हाचो खून करून फरार आशिल्लो चंदू पाटील हाका कल्याण पुलिसाच्या मजतीन दिवचल पुलिशेन कल्याण रेल्वे स्टेशनाचेर अटक केली। चंदू हाणें कामावयल्या काडिल्ल्या तिडकीन ताणें दुसऱ्या कामगाराच्या ल्हान भावाक शेनवारा रातच्या वेळार गोठ्यान कुशीक व्हरून ताची फातर घालून हत्या केल्ली। दिवचल पुलिशेन खून करपी चंदू पाटील हाका 6 वरां भितून अटक केल्या। उपरांत दिवचल सिव्हील आणि क्रिमिनल न्यायालयात सादर ताका केलो। मजगतीं 7 दिसांची पुलीस बंदखण ताका दिल्या। विद्यार्थ्यांक शारिरीक ख्यास्त म्हळ्यारूच कॉर्पोरल पनिशमेंट दिलो जाल्यार आतां गंभीर परिणाम भोगचे पडटले। ह्या संदर्भातलो निर्देश शिक्षण खात्यान जारी केला। सगळ्या शिक्षण संस्थांक ह्या विशींचो निर्देश जारी केलेलो आसा। कॉर्पोरल पनिशमेंटा बाबतींत आतां 0 टॉलरन्स पाळटले। तशेंच शिक्षकांक सकारात्मक वागणुके खातीर प्रशिक्षण दितले अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हाणें सांगलें। केंद्राचे 4 कामगार कायदे हे कामगारांच्या विरोधात आसात। हे कायदे कामगारांच्या हिताचे न्हय जाल्यार भांडवलदारांच्या हिताचे आशिल्ल्याची टिका करीत कामगार संघटनांनी हे फाटीं घेवपाची मागणी केल्या। ह्या 4 कामगार विरोधी कायद्यांक विरोध करपा खातीर आयटक, C2 आणि हेर कामगार संघटनांनी शेनवारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली।
भुतानी मेगा प्रकल्प रद्द करपा खातीर सरकाराक बुद्धी दिवची अशी मागणी करीत सांकवाळच्या श्री शांतादुर्गा देवळात गाराणें घातले। महत्वाची गजाल म्हटल्यार सांकवाळकारांनी काडिल्ल्या मेळाव्यात रॅलीत गोंयभरच्या सामाजीक कार्यकर्त्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो। भुतानी मेगा प्रकल्प रद्द करपा खातीर सरकाराक बरी बुद्धी येवची आनी तांकां बरी बुद्धी मेळची अशी मागणी करीत सांकवाळच्या श्री शांतादुर्गा देवळात गाराणें घातले सरकाराक लागून। आनी त्याच बरोबर सरकाराक एक बरी बुद्ध येवची आनी भुतानी मेगा प्रकल्प रद्द जावचे अशी तांच्यांनी मागणी आनी गाराणें देवा कडेन घातले। सांकवाळकारांनी काडिल्ल्या ह्या मेळाव्यात रॅलीत गोंयभरच्या सामाजीक कार्यकर्त्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। फातोर्डे जिल्लो न्यायालया लागसार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर मडगांव नगरपालिका कोयर हाडून उडयता। नगरपालिकेक जेन्ना विचारले तेन्ना हो फक्त गार्डनाचो कोयर म्हणून तांच्यांनी सांगले, पूण प्रत्यक्षात पळोवपाक गेले जाल्यार हेर कोयरूय मित्सुरात आशिल्ल्याचे तातूंत दिसून आयले। ह्या संदर्भात थळाव्यांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी हुस्को उक्तायल्लो आसा। फातोर्डे जिल्लो न्यायालया लागसार आशिल्ल्या ह्या उक्त्या सुवातेचेर मडगांव नगरपालिका कोयर हाडून उडयता अशे आरोप आतां जावपाक लागल्या। जेन्ना नगरपालिकेक जाप विचारली की तुमी जेन्ना हांगासर हो कचरो उडयता तेन्ना नगरपालिका सांगता हो फक्त खंय गार्डनाचो कचरो आसता, पूण प्रत्यक्षात जेन्ना पळोवणी केली तेन्ना हातूंत हेरूय कोयर आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। ह्या संदर्भात थळाव्यांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी तिडक उक्तायल्ली आसा। म्हापशाच्या विंगड विंगड भागांनी सध्या चोरी अपहरण सारक्या प्रकारांनी वाड जाल्ली दिश्टी पडटा। ह्या सगळ्या प्रकारांचेर आळाबंदी हाडपा खातीर पुलिसांक खरपणान पेट्रोलिंग करपाक सांगिल्लें आसा अशी माहिती थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान दिली। तशेंच म्हापशा एंट्री तशेंच एक्झीट पॉयंटाचेर बेगीनूच CCTV कॅमेरा बसोवप पुराय शारांत घडपी घडणुकांचेर नदर दवरतले अशें ह्या वेळार आमदार जोशुआन सांगलें। सध्या म्हापशांत चोरी तशेंच अपहरण ह्या सारक्या प्रकरणांनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा। ह्या फाटभुंयेर म्हापशा एंट्री तशेंच एक्झीट पॉयंटाचेर बेगीनूच CCTV कॅमेरा बसयतले अशें आमदार जोशुआ डिसोजान सांगलें। म्हापशेच्या विजन हॉस्पिटलांत आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यान भेट दिली। त्याच बरोबर थळावे आमदार जोशुआ डिसोजा सुद्दां थंय आशिल्ले। 70 वर्सां वयल्या सगळ्या जाणटेल्यांक पंचायतीच्या वतीन आयुष्मान कार्डां वाडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। म्हापशेच्या विजन हॉस्पिटलांत आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। ह्या वेळार म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसोजा तशेंच दोतोर चंद्रकांत शेटये लेगीत हजर आशिल्ले। 70 वर्सां वयल्या सगळ्या जाणटेल्यांक पंचायतीच्या वतीन आयुष्मान कार्डां वाडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी विजन हॉस्पिटलांत सांगलें। कुर्टी खांडेपार वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला। रस्त्याच्या कुशीक ट्रक टर्मिनलाक लागून कोयराचे ढीग वाडत आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। देखून कोयराचो बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केली।
गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे प्रामुख्यान एक खूब बरे मुखेलमंत्री जावन आसात, पूण जमीन प्रकरण आनी हेर विशयांचेर मुख्यमंत्र्याच्या संदर्भात लोक जी फटीची विधानां सोशल मिडियाचेर करतात हे सारकें न्हय, अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा। गोयचे डबल इंजिन सरकार हो गोयच्या हिता खातीर वावुरता आनी आमी आमदार मंत्री सदांच मुख्यमंत्र्याक तेंको दितले अशें तांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप केले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांच्या विरोधात फटीची विधानां पातळोवची न्हय सोशल मिडियाचेर अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें। तशेंच आमी मुखेलमंत्र्याच्या फाटीं सदांच कायम उबे रावतले अशें लेगीत तांच्यांनी ह्या पत्रकार परिशदेंत उलोवप केलें। रोमी कोंकणी वयल्यान कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी ग्लोबल कोंकणी फोरमा मदीं बरेंच पेटलां। कदेल जाय वो रोमी जाय हे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे स्टेटमेंट म्हळ्यार धमकीच आशिल्ल्याचें आलेक्स रेजिनाल्डान म्हटलां। ताका आतां ग्लोबल कोंकणी फोरमान जाप दिलेली आसा। फोरमाच्या म्हणण्या प्रमाण आलेक्साक ह्या चळवळीचें नांव लागता। वेंचणुकेच्या वेळार आमी ताचो वापर करतले अशें फोरमान म्हटलां। सोमारा ग्लोबल कोंकणी फोरमान आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाक देवनागरी प्रमाण रोमी लिपीकूय समान दर्जो मेळचो म्हणून निवेदन दिलें। उपरांत कदेल जाय वो रोमी जाय ह्या मोहिमेचेर रेजिनाल्डान नाराजी उक्तायली। आपूण रोमीच्या विरोधात ना, आपूण हो मुद्दो विधानसभेत मांडिल्ल्याचें रेजिनाल्डान सांगलां। सत्तरींतल्या चरावणे घसघश्यात अडकून पडिल्ल्या 47 भुरग्यांक सुखरूप भायर काडपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयलें। शिवोली SF उच्च माध्यमीक शाळेचे विद्यार्थी चरावणे घसघश्यार गेल्ले कडेन अचकीत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान हे 47 विद्यार्थी चरावणे घसघश्याचेर शिरकून उरिल्ले। खरें म्हळ्यार घसघश्याचेर पावस कमीच आशिल्लो, मात वयर घाटार जेन्ना पावसाचे प्रमाण वाडलें तेन्ना अचकीत उदक वाडिल्ल्यान हे विद्यार्थी घसघश्याचेर आडकून उरले आनी तांकां येवपाक वाट मेळ्ळी ना। ह्या 47 विद्यार्थ्यांक उजो पालोवपी दळान सुखरूप भायर काडले। सत्तरींतल्या चरावणे घसघश्याचेर आडकून पडिल्ल्या ह्या 47 कॉलेजीच्या भुरग्यांक सुखरूप भायर काडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक येस आयले। अचकीत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान ते शिरकोन उरिल्ले। सोमारा बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी मडगांव पुलिसांच्या मजतीन खारेबांद मडगांव हांगासर बेकायदेशीर कत्तल प्रकरणात 2 गायंक वाटयले। तशेंच गायचे मांस भरिल्ली 20 किलाची 41 बॉक्सां जप्त केली। कत्तली खातीर लागपी हेर हत्यारांय जप्त केल्ल्याचें कळटा। मडगांव पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी ही मोहीम राबयली आनी मडगांव पुलिसांच्या मजतीन खारेबांद मडगांव हांगासर बेकायदेशीर कत्तल प्रकरणात 2 गायींक सुखरूप वाटयले। तशेंच गायचे मांस भरिल्ली 20 किलाची 41 बॉक्सां लेगीत तांच्यांनी जप्त केली। एकोणपन्नास इंचाची सगळ्यात लांब मस्काची सांग घेवपी आके मडगांवचे महेश वागडेन ऑफ सिजनात पिकयली स्ट्रॉबेरी। सांगे नेतुर्ल्याच्यान हाडिल्ल्या स्ट्रॉबेरीचे एक रोप आतां 7 रोपां जाली। ह्यो स्ट्रॉबेरी गोंयांत पिकल्यात हे आयकून लेगीत अजाप दिसता। हरशी डिसेंबरान पिकपी स्ट्रॉबेरी सप्टेंबरानूच पिकलेली आसा। मडगांवच्या महेश वागडेन हे स्ट्रॉबेरीचे पीक घेतिल्ले आसा। महेश वागळे हो मनीस जाणेन आपले पोरसांत 49 इंचाची सगळ्यात लांब मस्काची सांग घेवपाचो विक्रम केल्लो। ताचे विक्रमाची इलायट वर्ल्ड रेकॉर्डांत नोंद जाल्ली। महेश वागळेन सांग्यार वेल्लेच्यान स्ट्रॉबेरीचे एक रोप हाडिल्ले, ते आपले पोरसांत ताणें लायले। एकाची आतां 7 रोपां जाल्यात आनी तांकां स्ट्रॉबेरी लेगीत लागल्यात। सेंद्रीय खत वापरून महेश वागळे आपल्या घरा मुखारले पोरसांत वेगवेगळ्या भाजींचे उत्पादन घेता।
दिवचले भर लोकवस्तीत आंब्याचे झाड कोसळून 2 मोटर गाडयांची मोडतोड जाली। लायटीचो एक खांबो लेगीत मोडलो। आयतारा राती उसरा ही घडणूक घडली। त्या घडणुकेत मात हेर कांयच अनर्थ घडूंक ना। आयतारा राती दिवचच्या मुस्लिम वाड्याचेर मशिदी सामकार लोकवस्तीत आंब्याचे एक व्हडले झाड कोसळ्ळे। झाडा पोंदा पार्क केल्ली कार आनी जीप मेळून 2 मोटर गाडयो चिड्डून तांची मोडतोड जाली। वायरी तुटून लायटीचो लेगीत आपालिपा ह्या गांवांत चालू आशिल्लो। एक खांबोय मोडलो। झाड पडले त्या वेळार वाठारांत कोणूच नाशिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो। झाड पडिल्ल्यान कुशीकच्या एका रुमाची कांय प्रमाणात मोडतोड जालेली आसा। ह्या घडणुकेत 2 लाखां परस चड रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा। दिवचच्या उजो आरोग्य दळाक कळतकीच तांच्यांनी धांव घेवन सुखरूप तांकां हे झाड भायर काडले। राज्याच्या विकास प्रक्रियेत आदले मंत्री हरीश उर्फ अण्णा झांटये हांचें व्हड योगदान आसा। राजकारण म्हळ्यार सेवाभाव अशी तांची भावना आशिल्ली। अण्णा सारके मनीस राजकारणांत आयले म्हणून राजकारणाची पद जी आसा ती टिकून उरली अशें मत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलें। दिवचल शारांतल्या सोनारपेट रस्त्याचे हरीश झांटये मार्ग अशें नामकरण केले उपरांत केंद्रीय मंत्री उलयताले। मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चेची म्हाका आशा ना आनी पयशे लेगीत आपल्याक नाका। ताका लागून भाजपाचे लोक आपल्याक चोर आनी भ्रश्टाचारी म्हणटात हें आयकून आपल्याक दुख्ख जाता अशी खंत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आनी आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल हाणें आयतारा जनता की अदालत ह्या कार्यावळीत उलोवप केलें। जंतर मंतराचेर आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्यात पक्षाचे वरिश्ठ नेते आनी कार्यकर्ते व्हडा संख्येन थंय उपस्थित आशिल्ले। जेलींतल्यान सुटका जाल्या उपरांत पयल्याच फावट दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल हाणें जंतर मंतराचेर आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यात म्हळ्यार जनता की अदालतान हे उलोवप केले की आपणे कसलोच भ्रश्टाचार करूंक ना आनी आपले जे पद आशिल्ले ते स्वच्छ आशिल्ल्या कारणान भाजपान आपली टिका केली अशें तांचे मत आशिल्लें। जनता की अदालतान उलयतना केजरीवालान म्हटलें की भ्रश्टाचारा विरोधात जंतर मंतराचेर आमी आंदोलन केलें आनी त्या उपरांत आमी पक्षाची स्थापना करून दिल्लीत आमी सत्तेत आयले। लोकांक वीज आनी उदक फुकट दिलें। बायलांक फुकट प्रवास आनी ज्येश्ठ नागरिकांक तीर्थयात्रा लेगीत सुरू केल्यो। 10 वर्सां प्रामाणीकपणान काम केल्ल्यान आमकां हरोवपाक शकना म्हणून भाजपान आमच्या विरोधात खोटे आरोप करून आमच्या नेत्यांक कादयेत घातले, आमकां तुरुंगात धाडले, तशेंच आमचेर नाका नाका ते आरोप केले अशें केजरीवाल हाणें जनता की अदालत म्हणजे जंतर मंतरात आयोजीत केल्ल्या जनता की अदालतांत उलोवप केलें। तशेंच केजरीवाल हाणें म्हटलें की देशाचें राजकारण बदलपाक आपूण राजकारणांत आयलो। आपूण रंग बदलुपी शेड्डो न्हय, ताका लागून भाजपाचे लोक म्हाका चोर आनी भ्रश्टाचारी म्हणटात तेन्ना आपल्याक दुख्ख जाता अशें केजरीवालान आपली भावना उक्तायली। थोड्याच दिसान आपणें सरकारी निवास स्थान सोडिल्लें आसा। आतां म्हजे कडेन रावपाक घर लेगीत ना। ताका लागून लोक म्हाका आतां विनंती करतात आपल्या घरा यो म्हणून आपूण लोकांचो उपकारी आसा। आपणें बरें कर्म केल्ल्यान लोक आपल्याक म्हज्या घरा आपयतात, आपल्या घरा आपयतात कारण आपणें आतां सरकारी निवास सोडिल्ले आसा। हांवें जर भ्रश्टाचार केल्लो जाल्यार म्हजे 10 वर्सां 10 बंगले दिल्लीत आसपाचे अशें प्रतिपादन केजरीवाल हाणें जनता की अदालत हांगा जंतर मंतराचेर केलें। म्हज्या विरोधांतलो खटलो केन्ना सोंपात सांगूय ना, मात जो मेरेन म्हजेर भ्रश्टाचाराचे आरोप आसात हांव मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चेर बसतना अशें उलोवप केजरीवालान केलें।
सर्वोच्च न्यायालयान सोमारा ल्हान भुरग्याच्या संदर्भात पोर्नोग्राफी पळोवप आनी आपल्या फोनात किंवा लॅपटॉपात सेव्ह करपाचेर एक ऐतिहासीक निर्णय दिलेलो आसा। सर्वोच्च न्यायालयान म्हटलां की जर कोणी चायल्ड पॉर्न फॉरवर्ड केले आसात आनी तुमी ते जर डावनलोड केलेले आसात जाल्यार गुन्हो दाखल जातलो। कोर्टान स्पश्ट केलां की चायल्ड पोर्नोग्राफी डावनलोड करप आनी ते पळोवप हे पॉस्को कायद्या अंतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येता। आंध्र प्रदेशातल्या तिरुपती बालाजीच्या प्रसिद्ध आशिल्ल्या लाडूच्या प्रसादात जनावरांच्या चरबीचो वापर केल्ल्यान देशभरात खवदळ माजली। ह्या फाटभुंयेर हो वाद शांत करपा खातीर शुद्धीकरणाचो तोडगो तिरुपती मंदिर प्रशासनाकडल्यान काडलो गेलो। शांती होम हवनद्वारा हो शुद्धीकरणाचो सुवाळो आतां पार पडलो। ह्या उपरांत सगळें शुद्ध जालां आनी आतां भाविकांक काळजी करपाची गरज ना अशें देवळाचे मुख्य पुजाऱ्यान आतां सांगिल्लें आसा। तशेंच भाविकांक लेगीत आतां परतून एकदा देवळान आशिर्वाद घेवपाक आनी प्रसाद घेवपाक येवपाचें आवाहन देवळाच्या मुख्य पुजाऱ्यान केल्लें आसा। अनुराग कुमार दिसानायके हाणें श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुकेत जैत जोडलें। श्रीलंकेत दाव्या विचारसरणीच्या नेत्यान राष्ट्राध्यक्षपद मेळोवपी ही तांची एक पयलीच खेप जावन आसा। अनुराग कुमार दिसानायके हाणें श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुकेत हे जैत जोडिल्लें आसा। दाव्या विचारसरणीच्या नेत्यान राष्ट्राध्यक्षपद मेळोवप ही तांची पयलीच खेप जावन आसा। अनुरा हाणें वेंचणुकेत नमल राजपक्षे, साजिद प्रेमसादा आनी रानिल विक्रमसिंघे ह्या 3 प्रसिद्ध उमेदवारांचो पराभव केलो। अनुरा हे ह्या पदा मेरेन पावपी एक सामान्य घराब्यांतले एक व्यक्ती जावन आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसाच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यार आसात। ह्या दरम्यान पीएम मोदी क्वाड समिटीन सहभागी ते जाल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ह्या भेटी उपरांत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हाणें 297 प्राचीन मौल्यवान कलाकृती भारताक सुपूर्द केल्यात। ह्या कलाकृतींची भारतांतल्यान परदेशात तस्करी जाल्ली। अमेरिकेन फाटल्या 10 वर्सांत अश्यो 578 ऐतिहासीक वस्तू परत केल्ल्यो आसात। कुडचडेच्या मार्केटात हेर मतदारसंघातले भाजी विक्रेते आपले दुकान थाटून धंदे करतात। स्वता रोयिल्ल्या गांवठी भाजयो ह्या भाजयेकार हे हांगासर विकतात। मात अंदू पावस चड पडिल्ल्यान तांचेर संकश्ट आयल्या। भाजयो कुसल्यो ताका लागून अंदू वर्सा गांवठी भाजयांचे दर वाडल्या अशी विक्रेत्यांनी खंत उक्तायल्या।